एक जैसा दिखता है, एक जैसा पकता है, लेकिन असली फर्क यही है। हमने इसमें 9 तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं। एनर्जी के लिए विटामिन B12, ताकत के लिए आयरन, इम्यूनिटी के लिए जिंक। सर्टिफाइड, टेस्टेड। आज की इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया है। साधारण चावल मत चुनिए, सही चुनाव कीजिए। पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। Whatever the moment, there's a Mustafa look for it. ओय किरे चालला? कितें चल्ला म्हणजे श्रावण लागलो मरे आनी चवथूय लागीं पावली, त्या खातीर हांव घुमटाची प्रॅक्टीस करता. प्रॅक्टिस कर, सारखे तरी कर मगो वाजयता ते. हांव जाणा रे, हांव तालाक चुकता, लयेक चुकता, बोलाकूय चुकता, पूण तुमी जाणा आयज हांवें एका स्पेशल मनशाक आपयला म्हाका घुमट शिकोवपाक. पूण त्या स्पेशल मनशाचे किंवा त्या व्यक्ती बद्दल सांगचें जाल्यार आयज म्हणजे ह्या कांय वर्सांनी हांव अशें म्हणन की कितलेशेच यूथ तरणाटे दायजा कडेन लागीं पावपाक लागल्या, शिगम्या कडेन एक नवें वळण घेता, तेन्ना तांकां कितलेशेच अशे बोलाचे आनी लयेचे आनी तालाचे धडे दिवपी तांचे मास्तर आनी तांच्या शब्दान सांगचें जाल्यार तांचे कूल गुरू आयज आमच्या मदीं आसतले. तर तुमकां पळोवपाक जाय ते कोण ते? आगो मानसी पळय, जेन्ना तूं धीन मारता पळय, धीन मार हांगा सर? हांगा राव सांगता तुका, हय. धीन मारता पळय हय. तेन्ना भितरली घुमी आसता पळय हय. ती भायर येवपाक जाय. ओके. जेन्ना तूं धीन मारता तेन्ना घुमी भायर येता तेन्ना हो हात आसा पळय काठार असो तोंडार, तो ओपन करचो, ओके. उगडो करचो, बरोबर? ओके, ओके, आनी तेन्ना ओके. धीन मारचें, ओके. मागीर ती घुमी निर्माण जाता आनी ती घुमी भायर सरता. ता जेन्ना मारतले तूं ओके. तेन्ना हो हात आसा पळय तो पॅक जातलो ओके. आनी सगळो वारो भितर उरता आनी ओके. ताचो आवाज येता. बरें. अरे म्हणून ते घुमट न्ही गो, माठ, आनी ज्या माठांतल्यान घुम्म करून आवाज येता म्हणून घुम माठ. सर सांग. म्हाका तुमीच धीन आनी ता वाजोवन बरें दाखयलें पळय कशें. आं, राव हांगाच दाखयता तुका. हे पळय, हे पळय आं, हात पळय म्हजो, हय येता घुमी, हय. आवाज कितें आयलो? धीन आनी ता. ता. हो पळय, वाह. येता ता. वाह. आमच्या घुमटाक तीनूच बोल, सामके साधे सोपे अशें वाद्य, दायज हे आमचे जाणटेल्यांनी दिल्ले, बरोबर? हय. एक धीन, एक ता आणि एक तारी की ट. जालें. ह्या 3 बोलान आमी आरती गाजयता, आमी सुवारी फुलयता. चल आता मातशी पेटपुजा करूया मगो. डेफिनेटली हांवूय त्याच म्हाका भूक खातीर लागल्या. चल या. बरें बरें झणझणीत. यो बरें 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 बरें. येता सर, तुमी फुडें वचात हय, आनी यो. हें हांव सद्याक यो धरतां. यो. घुमटाचे 3 बोल आनी फूड इंडस्ट्रीची फाटली 20 वर्सां जाणी आपले एक विश्वासान अशें नांव कमयल्लें पंचामृता आनी तांच्या मार्फत प्रुडंट मिडिया तुमच्या मुखार घेवन येता टेस्ट बर्ड्स ही कार्यावळ आनी हांव मानसी केकार म्हज्या मोगाळ पळोवप्यांक ह्या कार्यावळीत येवकार दिता. आयज आमच्या मदीं आसतले सूरज पिंगे सर, तांच्याच शिश्यांच्या समज शब्दांतल्यान सांगलें जाल्यार कूल गुरू, मास्तर, जाणी तांकां लयेचे, तालाचे अशे कितलेशेच धडे दिल्ले आसा आनी तांचेच शिश्य जे आसता ते सांगता की सर हे ज्ञानाचे सागर. आयज आमच्या मदीं आसतले, आमच्या वांगडा भासाभास करतले, पूण तांणी आमकां एका स्पेशलशा जाग्यार म्हणजे तांच्या फेवरेट अशा जाग्यार आयज आमकां खावपाक आपयला. तर या तर आमी पळोवया, चलात तर. अँड स्पेशल मेन्शन आयच्या आमच्या कार्यावळीचे वॉर्ड्रोब पार्टनर्स आसा मुस्तफा फॅशन हाऊस मडगांव, जाणी आमकां एक सुंदरसो आउटफिट स्पॉन्सर केला. बरें दिसता न्ही, कम्फर्टेबल न्ही? चल तर सुरू करूया.
सुरेश पिंगे सर सांग. तुमकां म्हणजे हांव सगळ्यान पयलीं अशें सेलिब्रिटी कडेन किंवा आनी कोणा कडेन उलयता जेन्ना आमची अशी मुलाखत जाता तेन्ना नॉर्मली हांव नर्वस आसता हय. बट आयज तुमची ऑरा इतली जबरदस्त आसा की हय. आयज हांव खऱ्यांनी रिलॅक्स्ड आसा म्हाका अशें दिसता की कांयच कार्यावळ आनी शो आनी बाकीचे सगळे हांव विसरला आनी फक्त म्हाका तू सेलिब्रिटी म्हणून केन्ना ट्रीट करूं नाका. Okay. आय डोंट फॉल इन दॅट कॅटेगरी. Okay. अशें हांव म्हाका तरी दिसता. ओके ओके कित्याक सेलिब्रिटी म्हणजे यू नीड टू सेलिब्रेट युअर लायफ. आय एम स्टील सेलिब्रेटिंग माय लायफ. ओके सो हांव त्या कॅटेगरीन अजून तरी येवना. ओके म्हाका एक कलाकार म्हण तू. ना कलाकार म्हणटा आसतना तुम्ही सदांच एक मेन्शन केला एक ल्हानसो कलाकार हय, ल्हानसो But कलाकार. ल्हानशा कलाकारान भरपूर मोठी कीर्ती केली ना आसा तशें गोंयांत. पळय मानसी आमी मगो सगळे जाण उमेद पंचे दावताशी. ओके आमच्या भितर जी उमेद आसा पळय हय ती आमी प्रगट करता आणि ताच्या नंतर जें घडटा पळय तें घडत वता. ती देवाची कृपा म्हणटा हांव. हा, बरोबर. ओके. सो जें म्हजे कडेन घडटा तें घडत वता. म्हणून एक हांव सदांच म्हणटा हांव एक ल्हानसो कलाकार. तूं केन्नाय म्हणजे कितेंय पळयशी जाल्यार हांव सदांच सांगता हांव ल्हानसो कलाकार. आणि म्हाका दिसता हें आमचें खरें गोंयकारपण की आमी सदांच म्हणटा की आमी आजून ल्हानूच आसा म्हणून. आमी आजून ताका वयर आकाशाक बरोबर हात लावना. आमी आमची मुळां पाळां अजून जमनीनूच आसा आणि तशीच आसची. आणि बरोबर आमकां सर. शिकयलां बरोबर सर. ताच्या खातीर हांव सदांच म्हणटा आणि म्हाका दिसता सगळ्यांनीच तशें आसचें. सर आयज स्पेशल अशें म्हणजे ज्या तरेन हांव जाणा सुरेश पिंगे सर इज फुडी हय. म्हणजे तुमकां जेवण भूस खूब- मुगो? भूस भूस म्हणटात ते. भूस बरी जाल्यार दीस बरो. सारकें? सारकें जर पोटान बरें अन्न गेलें हय हय जाल्यार मागीर तुजो दीस खरेंच बरो वता. सामको भांगरा सारको सर सामको भांगरा पूण सारको. आयज पिरवळा येवपाचे म्हणजे खेडेकर हय. हातून आमी आयला म्हणजे हे खेडेकरूच कित्याक अशें तुमी बरें. सजेस्ट केलें खेडेकर हाज्या खातीर कारण खेडेकर इज इक्वल टू झणझणीत. ओ आणि म्हाका झणझणीत खावप सामकें आवडटा. ओके म्हणजे तातून जर आतां बांगडो रेश्यात बी आसत गो तातूंतलो तो जो रेश्यात मसालो आसता पळय तो बांगड्या पेक्षा म्हाका चड प्रिय. हांव तो सारको चाकून चाकून Even मध्ये? खाता सामको. हा कळ्ळें तुका. ती बोडगी सुद्दां चोक बांगड्याची कारण भितर चड मसालो वता. Wow. सो अशे झणझणीत प्रकार जे आसता पळय विनाग्र बी घातिल्ले ते म्हाका आवडटा. सो ताच्या नंतर हांगा एक स्पेशल प्रकार जाता खेडेकारागेर ताका Okay. म्हणटा मटण झणझणीत ओके आणि चिकन झणझणीत. ओके आणि जशें ताका ताणें नांव दिलां पळय झणझणीत ओके तो पदार्थूय सारको ते डिशूय सारके झणझणीत आसता. ओके म्हणजे खाल्या नंतर खंयच्यान दुवर येत पळय तुका आतां येतलो ऑर्डर केला येतलो थोड्या वेळान Okay. टेस्ट कर आणि सांग. ओके ओके हय. सो आमी टेस्ट करतली सुरज सराचो फेवरेट मटण मटण झणझणीत. झणझणीत हय. हो प्रकार मटण ज्या झणझणीत. खातीर सरान स्पेशल रेकमेंड केला ना आमी खेडेकारागेरूच वतली हय अशें म्हणून. सो खेडेकारा कडेन म्हजो हांव इंट्रोड्यूस कसो जालो तें सांगता. आतां आमी आसा पिरवाळा प्रियोळ. अशेंच जर तूं मुखार गेलें एक स्कूल आसा Okay. स्वास्तीक स्कूल म्हणून ओके थंय हांव घुमट आरतीचे वर्कशॉप्स घेतालो. त्या भुरग्यांक हांव घुमटां शिकोवपाक येतालो. आनी कितें जातालें दनपार जाता म्हणसर म्हाजी क्लास सोंपताली आणि मागीर पोटान कावळे सारखे बोंडला जू उंदीर. आख्खे बोंडला जू येताले. Activate. हय सामकें. सो जातालें कितें थंय अशें न्ही की थंयच्यान केन्ना उपाशी आयला हांव. हय सो थंय जेवण आसतालें पूण थंय शिवराक आसतालें कारण स्कूल न्ही तें. सो त्या स्कुलान तुका चप्पल बी घालप ना सामकें एक Okay. वेगळेंच स्कूल तें कळ्ळें तुका. Okay, सो त्या स्कुलान चप्पल घालप ना जेवण आसतालें पूण वेज सदांच शिवराक जेवण Okay. आसतालें. बरें बरें जेवला थंय हांव. कंदमुळे बी खाल्ले हांवें थंय. अशें वरणाचेर तूप बी कळ्ळें तुका. कोशिंबीर बी वा. तशें बी हय अळूवडी बी खाल्ल्या थंय हांवें कळ्ळें तुका. ओके सो ते टिचरी म्हाका घेवन येताले. सर तो हेडमास्टर आशिल्लो आमचेकर सर Okay. तो स्वता म्हाका घेवन येतालो घरा कडल्यान रांदून वा कळ्ळें म्हाज्या खातीर. सो ते एकदां शिवराक दोनदां शिवराक तिसरे कडेन म्हज्यान जायना. सो मागीर कितें करप तांकां सांगप की हांव वता म्हणून बेगीन भायर सरप हा. आनी हे वाटेर न्ही. हय आणि खेडेकार हांवें आयकल्लें खूब जाणां कडल्यान की सर थंय मटण झणझणीत बरें मेळटा चिकन झणझणीत मेळटा. हा म्हणून एक दीस हांव रावलो आणि हांव हांगा जेवन गेलो आणि इतलो तृप्त जालो. ताच्या नंतर प्रत्येक जाणांक हांव घेवन आयला हांगा. ओके म्हणजे ऑफिसांतल्या म्हाज्या कलिग्जांक ताच्या नंतर म्हाजे सगळे फ्रेंड्स हांगा आयल्या. ओके माझे सगळे कोण कोण घुमटात तितले कोण कोण आसा पळय माझे शिष्य तांकां हांव घेवन आयला. Okay. म्हजे फॅमिलीक घेवन आयला. अजून मेरेन असो कोणूच ना म्हाज्या लायफान जाका हांव खेडेकारागेर घेवन येवना. पूण तुमी भायर सर सांगतना अशें सांगप की घरा वचून जेवण हय, हय, हय. दोन पावलाचेर हय, 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 घर सारकें. भेटलें. आणि हांगा मागीर ते झणझणीत उडप न्हू आणि तृप्त जावन एक धेकर दिवप आणि मागीर मुखार वचप. वा हय सो ताच्या बेस्ट खातीर खेडेकार. ओके सर सो ऑर्डर करूया सर हय करया तर ओके ओके मटण झणझणीत. झणझणीत ओके, सामकें. चल. एक मटण झणझणीत सांगया. ओके 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 मानसी हे मटण झणझणीत
सामकें झणझणीत दिसता पळय, झणझणीत दिसना झणझणीत कशें. दिसता, राव दिसता. राव इल्लें ओके. तू मटण खाता न्ही? हांव खाता, अरे हांव वा खाता. क्या बात आहे, व्हेरी गुड. अशें आसचें मनशांनी सगळें न लचता खावचें, केन्नाच जेवणाक लचचें न्ही. हांव केन्ना लचना. ताचेर एक म्हण आसा न्ही सर, कितें तें? कितें म्हणटा तें, लजेक उरल्या पेजेक पावना. हय, उरलो लजेक पावलो पेजेक. उरलो लजेक पावलो पेजेक. पण आनीक- केन्नाच लजप न्ही. आनीक आसा, लजेक उरल्या पेजेक सुद्धा पावना, म्हणजे हय, लजत उरला जाल्यार काय सारकें, काय काय करूं ना. आणि एक आसा की ताकाक येवन खंय गाडगो लिपप ना. हय. ताकाक जर तू घेवपाक हय. येता न्ही जाल्यार गाडगो तुजो केन्ना लिपप ना. ना. दाखव घाल ये. हातून ताक म्हणून पिता. कळ्ळें तुका? सो लचचें न्ही केन्ना जेवणा खाणा म्हणी. खाणा बद्दल केन्नाच लचचें न्ही. ओके. तुवें पळयलां म्हाज्यो ज्यो शिगम्याच्यो म्हणी आसता पळय त्या हांवें खाणा वयल्यानूच काडल्या. मायन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शागोती, मेवणी मळटा पीठ मेवणो भाजता चपाती. वाह. घे चपाती. हे बेस्ट. पळय, हय, ही मेवण्यानूच भाजली आसतली खंयच्या तरी तर कोणाच्या तरी मेवण्यान. विथ युअर परमिशन हय हांव टेस्ट करता. हय स्टार्ट कर. सो सांग आई सराचो फेवरेट डिश हो हय येस मटण झणझणीत. मटण झणझणीत टेस्ट जे करून सांग म्हाका. सरान- ना एक काम कर, ती ओके. ग्रेव्ही आसा पळय हय. मटण मागीर घे. ओके. ती ग्रेव्ही आसा पळय 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 ही राव ओके, ओके. ही ग्रेव्ही आसा पळय ती सारकी अशी चपातीक बरी अशी न्हाणून काड ते चपातीक. ओके. हा कळ्ळें तुका? Yes. हय आणि मागीर त्या ग्रेव्ही बरोबर घे आणि मागीर म्हाका सांग म्हणून ते झणझणीत तो जो मसालो आसा पळय भितर ओके. तो झणझणीत लागपाक जाय. ओके. पळय खावन पळय. विथ युअर परमिशन. हय हा आयलो तो झणझणीत. हा येता तो झणझणीत फ्लेवर येता. आयलो मगो येता मगो. हे पळय हाज्या खातीर हांव हांगा येता खेडेकाराक ऑल द वे. त्या तो जो पळय हो जो तो भितरल्यान येता पळय तो मसाल्याचो सारको लागता पळय ताज्या खातीर हांगा यो. बरें हांगा फक्त मटण झणझणीत न्ही, हांगा चिकन झणझणीत मेळटा. बेस्ट. हांगाची जर तू शीतकडी जर घेशीत गो, हय. फिश थाली जी म्हणटा पळय आमी, Fish थाली. हय नुस्त्याचें FCR फिश करी रायस. Rice. कळ्ळें तुका? ती हांगा अप्रतीम मेळटा. तांचें नुस्तें भाजप बी सारकें, तें मसालो बिसालो लावन ताका रवो बिवो सारको झणझणीत लावन बरे तरेन भाजप आणि घरचें कशें जेवण हांगा मेळटा सदांच. हा सो हांवूय म्हजी सुरवात करता. हय. तूं मटण झणझणीत सारकें घोस्तान घोस्त आसपाक जाय. तें सगळ्यान 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 इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट तें सामकें घोस्त घोस्तान खावचें. घोस्त काडून भूस मारप. सामको भूस मारप. तुका एक सांगता हांव, हम्म. हांवें मगो आतां मेरेन कितली 25 वर्सां जालीं हांव घुमटाची शिकयता गोंयभर, काणकोण ते पेडणे मेरेन. आनी ही अशी एक कला मगो ज्या कलेक हांव अन्नपूर्णा कला म्हणटा. अन्नपूर्णा कित्याक आतां मेरेन ह्या कलेन ज्या ज्या जाग्यार हांव पावला पळय तो मागीर काणकोण आसूं नाल्यार पेडणे आसूं म्हाका वेगळे वेगळे खावपाक मेळ्ळा. जेन्ना हांव प्रॅक्टिसीक वता पळय, आतां जर हांव काणकोण गेलो, श्रीस्थळ एक म्हजो ग्रूप आसा श्री मल्लिकार्जुन आरती मंडळ श्रीस्थळ काणकोण, थंय जर गेलो जाल्यार म्हाका केन्ना केन्ना कसाय बी दिले तांच्यांनी हाडून, वाह. गंजण बी घालून सारकें नंबर 1. कळ्ळें तुका? ताज्या नंतर जर हांव बोरये वतालो, बोरये नवसाई आरती मंडळ नवसाई म्हणून, आरती हय, मंडळ. थंय जर गेलो जाल्यार एक साईश म्हणून आमचो म्हाजो एक शिश्य आसा जो त्या मंडळाक कोरसाक म्हणपाक बसता. ताजी आवय सुगरण, म्हज्या आवय भशेन ताजी आवय सुगरण, ती कितें कितें रांदता पळय आनी प्रॅक्टिसीक गेल्या नंतर ती स्पेशल कितें कितें आनी केन्ना पयलींच्यो तळसोल्यो, येल्लापे, कळ्ळें तुका? पयलींची गो एकदां शिरवळ्यो, कळ्ळें तुका? शिरवळे एक्चुअली म्हजे फेवरेट. हय सो शिरवळ्यो कितल्या तेंपानूच हांवें शिरवळ्यो घाल्ल्यो. सो ह्या कलेन घुमट आरतीन हांवें पळय भूस ओडल्या ती. आनी कितें जाता हांव वर्सभर घुमट आरती शिकयता, सो म्हाका म्हाजें पोट सारकें तुडुंब पळय म्हाका सारको दिसता तुका पळय खातें बी भरीव. पळय. हय भरीव, भरीव. सारको खावन जेवन सुखी म्हणटा पळय तो हांव. सामकें सर. म्हाका केन्नाच ह्या कलेन म्हणटा तो हांव केन्ना कोणाच्याच घरच्यान उपाशी वचूंक ना. ह्या डेफिनेटली. कलेन हांवें कितें कितें खाल्लां पळय, कितें जाता प्रॅक्टिसीक गेल्या नंतर रात जाता, भूक लागप जाता. सो ते भुरगे बाबडे तांकांय दिसता मास्तराक भूक, आनी तांकां खबर आसा की म्हाका बरें बरें खावपाक आवडटा म्हणून. सो एक तर घरच्यान येता ना जाल्यार प्रत्येक जाग्यार जे जे कितें आसता पळय Special. हय तारेश्वर घुमट आरती मंडळ म्हणून बिचोले आसा, हा. थंय गेल्या नंतर न्ही थंय एक शिविल्ली कोंबडी मेळटा. तुवें केन्ना शिविल्ली कोंबडी घातल्या? शिविल्ली कोंबडी. हय सो तो कोंबडी घेता मग आख्खी फूल कोंबडी घेवप, तातूंत मसालो असो भरप, हा. ओके, आनी दाबण घेवप मगो आनी सूत घेवप आनी ती शिवप
आणि मागीर ती त्या हाजेर कोळशांचेर अशी बरी तो ग्रील करता कितले वेळ दवरता आनी मागीर तें सूत सोडप मगो हळू आनी मागीर तो मसालो सारको जणजणीत भायर आनी तें मागीर बरें रोटी बिटी लावन खावप. हांवें शिरली कोंबडी टेस्ट करूना हय पण मुद्दाम एक बिचोले. सांगन दिसता सर हय, की बिचोले हय, बिचोले बिचोले पूण म्हाका ती कोंबडी दिसली हांगा हय 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 सरान सारकी. अशें डिस्क्रिप्शन हय. दिलें की म्हाका ती कोंबडी आतां हय, हय. हांगा दिसली ती हय. कोळशार भाजता सो ती ती हांवें ट्राय केल्या. ताज्या नंतर मागीर आनी खंय कितें कितें ट्राय करुना हांवें. म्हाका दिसता शिरवळ्यो, तळसली आनी कितें येल्लापे, ताज्या नंतर पानके खाल्ले तुवें? पानके खाल्ले, सर. पानके. ताज्या नंतर वेगळ्यो वेगळ्यो भाज्यो खाल्ल्या हांवें. कळ्ळें तुका? वेगळ्यो वेगळ्यो भाज्यो खाल्ल्या. आणि काणकोण बी त्या सायडीन खूब अश्यो वेगळ्यो तांची श्री हय, हय, मंडळी बी हय, 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 भाजी बी सामकें, खूब बरी सामकें. मेळटा. आणि वेगळें सर वेगळें. तुमी एक म्हणलें की हय. आपूण जेन्ना ही अन्नपूर्णा कला की आपूण खंय खंय गेला थंय थंय आपल्याचें पोट भरलें. बरोबर. पण त्याच वांगडा सर तुम्ही संगीताचे धडे म्हणजे जर तुम्ही शिकयता पळय तातूंत लोकांची मनाय तुम्ही तितलीच भरल्या. त्या खातीर हे तुमच्या कडेन येवप नाइलाज. हय. सो जाता कितें की म्हाका जी आवड लागल्या पळय घुमटांची ती म्हज्या घराण्यांतल्यानूच लागल्या. म्हजो चुलतो बऱ्यान बरो घुमट वाजयतालो. स्वर्गवासी तुकाराम दत्ताराम पिंगे जो जाका आमी भाऊ म्हणटाले. आख्खे कुटुंब भाऊ. सो भाऊ सगळ्यान बरें घुमट वाजयतालो. ओके. आनी म्हजें मूळ घर पिर्णा. हय. पिर्णा आनी बार्देजान. सो थंय उबें रावन घुमट आरती करप. ओके. घुमटां उबें रावन आरतीत उबें रावन करप. हां. आनी ते गळ्यान घुमट घालप मगो सुमाची दोरी दोरी. धरून गळ्यान घुमट घालप आनी मागीर तें उबें रावन वाजप. आनी घुमट वाजयल्या नंतर अवसर म्हणजे तुका अशें दिसता की तो अवसर येवन असो माड बी झेलना वाऱ्यान तसो तो मागीर मोड बीड घेतना दिसतालो चुलतो म्हजो भाऊ. वेगळी शक्ती हय. संचार बरोबर वेगळीच. आनी ती शक्ती हांवें तो अवसर हांवें दोळ्यांनी पळयला चवथी कडेन पिर्णा. म्हजो गणपती 5 दीस. सो थंय वचप आनी मागीर घराघरान गणपती न्ही थंय 5 दीस सगळ्यांचे 5 दीस आनी आरती मागीर घराघरान जावप. सो त्यो प्रत्येक घुमट आरती हांवें भुरगेपणांतल्यान पळयल्या. हांव म्हाका दिसता तिसरेक आशिल्लो, दुसरेक, तिसरेक, चवथेक. आनी मागीर ती मजाच वेगळी न्ही गो. तुवें केन्ना एक एक फुगट मारल्या तो माराण मेळटा पळय तो मगो असो ओपन करप. कळ्ळें तुका? आनी तें सूत सोडप. ओके. ते सगळे बांदिल्ले आसता न्ही ते सूत सोडप मगो आनी एक एक फुगटी एकठांय करप. आनी थंय कितें जाता आतां कोण सोयरो आयलो जाल्यार माराण बिराण पयलीं माराण घेवन येताले. कोणी जर आयलो मामा आयलो जाल्यार माराण फोग जावंय बी येवप म्हणल्यार सामकी हय माराणाची सारकी. सो ते माराण आनी आमच्या थंय मगो पिर्णा 5 दिसांक पातकार म्हणून आसता. पातकार म्हणून कितें जाणा तूं म्हणजे देव गणपती तुमगेर त्या भुरग्याच्या रुपान जेवपाक येता. सो निम्माणे 5 दिसांचें जें दनपारचें जेवण आसता पळय. ओके. थोडे कडेन ताका मामणें म्हणटा. मामणे वाडटा. सो मामणें वाडप आसता पळय 5व्या दिसा ज्या दिसा विसर्जन जाता. हय. त्या दिसाचें दनपारचें जेवण आसता पळय देवाक जो महानैवेद्य आसता तो महानैवेद्य जेवपाक आमी गणपतीक रुपान पातकार आपयता. म्हणजे एक आंकवार भुरगो त्याच सभोवताली तुझा शेजारी कोण आसा पळय तातूंतल्यान एक आंकवार भुरगो येवप गणपतीच्या रुपान आनी ताका आमी थंय गणपतीच्या पान ताका दिवप आनी ताका तृप्त जायसर त्या गणपतीन आमगेर जेवप. मागीर सगळीं जाणटेली येवन ताका पांयां पडटा आनी मागीर ताका कितें कितें दिवप गो. आनी पयलीं कितें जातालें चडशे माराण न्ही पातकाराक मेळटाले. सो हांवूय पातकार आशिल्लो. सायडीन एक घर आसा त्या घरान हांव पातकार. ओके. मिरा मावशी म्हणून आसा त्या मिरा मावशेगेर हांव पातकार. कळ्ळें तुका? त्या मिरा मावशेगेर पातकार मागीर तांची एक जाणटेली आशिल्ली ती हाडून म्हाका माराणे दिताले अशे न्यूजपेपर आसा तातूंत अशें गुट लावन दिवप. कळ्ळें तुका? आनी मागीर मेजप कितले आसा ते पयलीं कळनाशिल्लें कित्याक वयर मगो न्यूजपेपर आसतालो. सो अशें हातान दिल्ले गड्या 4 आसा माराण 5 आसा माराण मागीर चिंतप कितले जातले त्यो पिशवी भरतली काय फोगोट्यांनी. सो मागीर त्यो थंय व्हरप आनी मागीर कितें जातालें प्रत्येक पातकार आतां देंवलो न्ही घरांतल्यान सो थंय एक देवूळ आसा ते सगळे थंय मेळटाले आनी मागीर उलोवप जातालें तुका कितले माराण मेळ्ळे तुका कितले मेळ्ळे पळय रे कोणाक 10 बी मेळ्ळे तो शो मारतलो मागीर तुका 5 रे म्हाका 10 कळ्ळें तुका. आनी मागीर सांजे थंय त्याच देवळान सगळे गणपती त्या देवळान दवरप मगो आनी मागीर सगळे भुरगे आपले पिशवे घेवन येताले. त्या पिशवेन कितें एक एक फोगोटी ते माराणे सोडप आनी एक एक फोगोटी त्या पिशवेन घालप एक उजवात घेवप ती अशी पेटप आनी मज्जा सॉलिड मजा. ह्या हांवें केल्या. ह्या हांवें भुरगेपणांत खूब केल्या. एक एक फोगोट. ताच्या नंतर म्हजो डॅडी म्हजो बापूय स्वर्गवासी गुरुदास पिंगे
फोगाचें दुकान घाली पयलीं. आमची दुकानां आसा पणजे बाजारात. आतां म्हजो धाकटो भाव गिरीश पिंगे ओके. सांबाळटा. म्हजो बापूय पयलीं फोग विकी, कळ्ळें तुका. आनी मागीर कितें करप, बरो बरो फोग सगळो धंदेकार न्ही, बरो बरो फोग पयलीं सगळो विकून जातालो. मागीर जो उरता पळय फोग तो आमकां घेवन येवप. आनी हांव, म्हजो भाव, मागीर म्हजी सगळी चुलत भाव भयणी थंय बसप जेवण जालें काय पयलें. आनी मागीर तेजे वांटे करप फोगाचे, कळ्ळें तुका. हो तुका, हें नारिंग तुका, हे माराण तुका, हे बाण तुका. सो बाण बीण भुरग्यांक मेळनाशिल्ले, मातशे व्हडले त्याच्या नंतर बाण बीण मेळटाले. सो ही चवथीची मजा. आनी जी चवथीक पळय एक बुरी मारपाक मेळटा, आहा, 5 खाजी. सर बुरी वयल्यान याद जालें आमकां आमचें मटण रावला. हय तें चालूच दवरुया, कळ्ळें तुका. सो हांव आनी पिंगे सर ह्या मटण झणझणीताचो आस्वाद घेता. तुम्ही एक ल्हानसो विसव घेया, तितल्या म्हणसर पळयत रावा टेस्ट बड्स. From the house of Panchamrita. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड टेस्ट बर्ड्स कार्यावळीन परत एक फाटी हांव तुमकां येवकार दिता. आयज आमच्या बरोबर आसात सूरज पिंगे सर आनी आमी मटण झणझणीताचेर खेडेकार रेस्टॉरंट पिरवाळा हांगा भरपूर ताव मारतात. अजून आमचो ताव मारप चालू आसा. सारकें अशें पुसून खा. पुसून अशें म्हणजे चपाती घे मगो, आतां हो मसालो उरलो पळय, कित्याक वेस्ट करप. तो असो सारको. म्हाजी मम्मी केन्नाय म्हणटाली, अरे सूरज इतलें पुसून खाव नाका, म्हाका धुवपाक जाय म्हणून ती वा प्लेट बी. हय. सो पूण खूब जाणांक कमेंट पडटा तो सर जेन्ना पुसून खाता, पुसून जेवता तेन्ना धुवपाचें आसा. हय 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 हय. थोड्या कल्चरान अशें आसा की पुसून खावप म्हणजे तूं जाणें रांदलां पळय, तूं ताका रेस्पेद दिता अशें. म्हणजे आतां तूं जर इटलीक गेलें न्ही, इटालियन जर तुवें कितें खाल्लें, कोणागेर जर गेलें तूं, जाल्यार थंय खंय तुका जर पास्ता दिलो नाल्यार आनी कितें खावपाक दिलें आनी लास्टाक एक ब्रेडाचो पीस जर तुवें घेवन तें अशें पुसून सगळें घाल्लें, प्लेट साफ केली, जाल्यार तो भितर कोण रांदपी आसा पळय तो येवन तुका सारको घट्ट धरतलो. कारण ताणें ताका ताच्या दोळ्यान सुखाश्रू येतले, म्हणजे आनंदाश्रू म्हणटा पळय तशें येतले दोळ्यांतल्यान. सामकें डीश उखलून माथ्यार धरली. हय सामकी. ताका तुवें रेस्पेद दिलो की ताका सामकें आवडलें तुका म्हणून तुवें पुसून घाल्लें पावाक त्या ब्रेडाक, अशें तें. ओके सर. हय सर हय. तुम्ही म्हणले चवथीच्या वेळार तुम्ही इतले मजा करताले. हय सामकें. दुसरें एक तुमी म्हाका सांगलें, म्हणजे जेन्ना आमी उलयता एक आयले तेन्ना तुमकां नुस्त्याचें जेवण किंवा अशें नॉन व्हेज खूब आवडटा. हय सामकें. सामकें आवडटा. आवय. पूण सर शिवराक आवड. हय हय तशें हांव सांगना आतां. ओके म्हणजे चवथीच्या पयले दिसा ओके नाल्यार निमाणे दिसा आमचो 5 दीस गणपती, 5व्या दिसा सो तें भुरी मारप आनी न्हिदप दनपारां, तें सामकें म्हणजे आवडीचें म्हज्या. म्हणजे तें आळू, ताच्या नंतर खतखतें, चण्या रोस, त्यो गरम गरम पुरयो, मागीर आनी एक पुरी हाड, मम्मीक सांगप आनी एक हाड, भाभी आनी एक हाड, बायलेक शोभा आनी एक पुरी हाड, अशें तें भरपूर पुरयो, त्यो पोट भरसर खावप. मुगागाठी विसरले सर तुमी. सो ओके, हे सगळ्यांक खबर ना. म्हाका मगो मुगागाठी चडश्यो आवडना. कोणें जर वाडल्यो न्ही जाल्यार हांव अशें म्हणटा म्हाका ह्यो सोडच्यो गाठी न्ही त्यो, ह्यो सोडच्यो पडटल्यो काय म्हणून. जाता कितें पानार आदींच वाडिल्ल्यो आसताल्यो, हांव म्हणा आदींच हांवें वाडल्या त्यो सोडूंक ना गाठी, सोडूंक ना त्यो पयलीं सोडटा आनी मागीर पळयता म्हणून मुगार. सो ज्यो वाडल्या त्यो खावप, पूण मुगागाठी परत केन्ना मागून घेनाशिल्लो हांव. तो एक पदार्थ म्हणजे अशें न्ही की म्हाका तो सामकोच आवडना, पूण म्हाज्या आवडीचोय न्ही तो, कळ्ळें तुका. मुगागाठी म्हाका पनीर एक तसो खास आवडना, पनीर, कळ्ळें तुका. सो पनीर बिनीर कोणी जर ऑर्डर करीत गो जाल्यार जर म्हाका पनीर वाडपाक जर हांव म्हणटा पनीर व्हरनाका, ती बेश्टी ग्रेवी, तो मेथो वाड, कळ्ळें तुका. सारकें मेथो, सारकें उलयलें तूं, मेथो, कळ्ळें तुका, तो मेथो वाड. सो हय म्हाका सगळें आवडटा. शिवराक आवडटा, म्हाका नुस्तें आवडटा, चिकन, मटण, कुल्ल्यो. हांव कुणेच्यान वतना पयलीं म्हाजे कडेन एक स्प्लेंडर बायक आशिल्ली आनी ताका तो फाटल्यान हें आसता ना तो गार्ड कसो, ताका त्यो कुल्ल्यो घेवप मगो कुणय असो वतना बी प्रॅक्टिसीच्यान, कळ्ळें तुका. आनी त्यो कुल्ल्यो बांदप फाटल्यान, कळ्ळें. ते दांगे बी अशें लॉक करता न्ही, आनी तुका ती कुल्ली कसो व्हरतलो आतां, बॅगान घालून व्हरतलो बरोबर. कुल्ली फाटल्यान बांदप, त्यो आख्यो हें बांदप कुल्ल्यो,
कळ्ळें तुका त्यो फाटल्यान ते हाका बांदप आनी व्हरप घरा कडेन मिरशे तर लोक सगळे वाटेर पळयताले मागीर कळटाले आमगेर कुल्ल्यो हा म्हणून सुरजागेर हय सुरज पिंगेगेर कुल्ल्यो सूरज पिंगेकर आज कुल्ल्यो, कुल्ल्यो सारके. कुल्ल्यांचे शेकशेक आहे हय सामकें गरोवपाक सुद्दां गेला हांव गरोवपाक वता म्हाका गरोवंक खूब आवडटा वा सामकें म्हाजो सामको फेवरेट जर तूं कितें म्हणशी जाल्यार हांव गरी घेवन वचपी आनी गरोवपी आयस लावन बरें पीठ लावप नाल्यार सुंगटां लावप आनी बरें गरोवप आनी बरें खर्चाणे बिरचाणे काडप आनी हाडप सारकें बरें मस्त बरें सर तुम्ही एक एक सांगून इतली रूच हय हाडटा हय ना हय सामके हय हय नुस्तें फ्राय हय किरकिर किरकिर जाते आवय ती सगळ्यात बरी किरकीर बेस्ट किरकिर गोंयकाराची म्हाका दिसता सगळ्यात आयुष्यातली बेस्ट किरकिर किरकीर ती 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 ते सळ करून सोडल्या नंतर पळय जी किरकीर येता ती किरकीर आयकपाक मन तृप्त जाता मन पोट ताज्या नंतर दोळे सगळे कान सगळें तृप्त जाता ती एक किरकीर सामकी आवडीची आमी म्हणले तशें दोळे तृप्त जाता मन हय. दादोस जाता सामकें सामकें म्हाजी आत्मो सुखावता सुखावता म्हजी एक आनी एक स्पेशालिटी आसा की मम्मी जे हुमण करताली पळय हा सो स्कुलांतल्यान घरा कडेन पावतना तो घुमणाचो वास येतालो घरान पावच्या पयलीं हांव सांगतालो मम्मीन कितें हुमण केलां तें वा स्पेशलिटी म्हाजी यू कॅन आस्क माय मदर म्हणजे मम्मीक तूं विचार जाल्यार सांगतली हय सुरजाक कळटा आमच्या म्हणून म्हज्या सुरजाक कळटा की हुमणाच्या वासारूच सुरजाक कळटा म्हज्या की खंयचें हुमण केलां तें सो ती एक म्हजी स्पेशालिटी आनी एक म्हजी स्पेशालिटी आसा की मीठ कमी पडलां मीठ चड पडलां सो सगळ्यान पयलीं आतां जर घरान कितें जर मम्मीन रांदलें कोण जर येवपाचो आसा नाल्यार डॅडीन कितें सांगलां कितें रांदपाक सो तें कितें करताली पयलीं वाटी म्हजे कडेन येताली प्रिलिमिनरी टेस्ट हय सामको पयलीं तो लिटमस टेस्ट म्हजे कडेन ती वाटी घालून मम्मी हाडटाली गरम गरम अशी फूक मारून हाडटाली मगो आनी सुरज अशें नाल्यार हातार दिवप कळ्ळें तुका कितें आसूं मागीर तें तो आसूं नाल्यार तो एक फोड आसूं कितें आसूं ती अशी हातार दिल्ली मम्मी सारकें पयर मीठ बी पयर सारकें मातशें कमी पडलां म्हाका मातशें मीठ कमी पडलें जाल्यार कळटा कळ्ळें तुका आमी रायट मनशाक टेस्ट बर्ड्साचे हय 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 सामको टेस्ट बर्ड्स इतले ऍक्टिव्ह आसा सामकें म्हणजे सर तुमची म्युझिकानूच न्ही हय. तर बाकीचे तुम्ही जे सेन्सीस इतले तुमचे ऍक्टिव्ह आसात हय 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 सामकें म्हाका दिसता पोट तृप्त जाल्यार काळीज तृप्त काळीज तृप्त जाल्यार मन तृप्त जाल्यार मागीर बरे बरे विचार येता मनान कळ्ळें तुका भरिल्ल्या पोटार बरे विचार येता म्हणटा पळय ताज्या नंतर म्हाका दिसता म्हणून म्हजी रचनाय बरी जाता उपाशी पोटार कांय जायना म्हणटा पळय तशें तें म्हणून हांव खावन जेवन आनी हांव म्हाज्या भुरग्यांकूय सांगता म्हणजे म्हाका एक कळ्ळें सर की हय. तुमच्या आतां शिश्यांकूय कळ्ळें हय खंय तरी एक कळाच आसतलें सराचें पोट भरलें जाल्यार सराचो मूड बरो उरतलो हय, हय, सराक हय. रचनाय हय बरी हय 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 थांब तें जर तांकां दिसता आतां एक आरत जर हांव घेवन बसलो पळय आं आरत जर घेवन बसलो आनी खंय तरी हांव ब्लँक जालो चितूरूच येना हांकां कोणाक खबर आसा तांकां सारकें खबर आसा ए हाड रे कितें हाडलां तें शिवली कोंबडी हाड आतां जर बिचोले गेलो जाल्यार शिवली कोंबडी हाड शिवली कोंबडी ती मागीर बोरये गेलो जाल्यार साईशागेर सर एक काम करूया थोड्या वेळान मम्मीन केलां कितें तरी शिरवळ्यो केल्या ते घेवन येता रोखड्यो आमी बसून खावया आनी मागीर तुमी कंटिन्यू करा आय डोंट नो म्हजो मगो एक गजर आसा गोंयभर फेमस जाला साईबाबाचेर की मी बोरकरी झालो साई वारकरी साई पादुका घेऊन शिरी मी बोरकरी झालो साई वारकरी वजन जेन्ना हांवें पळय कंपोज केला न्ही हांव साईशागेरूच आशिल्लो थंय ताच्या घरान सारको बरो भुरी मारून तृप्त जावन हांवें तो फूल कंपोज केला तेल नाही तूप नाही पेटवू कसा दीप पेटवू कसा हे सगळे विचार आले पळय म्हाज्या मनान की साईबाबा कडेन तेल नाशिल्लें तूप नाशिल्लें तो दिवो कसो पेटत साई माझा सो प्रत्येक जो विचार येता पळय तो असो मन तृप्त जाल्यारूच जाता सो थंय तांगेर साईशागेर म्हजें मन तृप्त जाल्लें बरी खावन ताच्या आवयन एक एक अशें करून म्हाका वाडला जाणा तूं त्या माऊलीन हांव पांयां पडटा तिका आतां खरें सो ताच्या खातीर तें मन तृप्त आनी प्रत्येक जाग्यार अशेंच न्ही की बोरयेच मागीर हांव खंय वचूं मागीर हांव मेर्शे वचूं प्रॅक्टिसीक थंय बसोवपाक वचूं मडगांव वचूं साई दामोदर वचूं ताज्या नंतर पेडण्या वचूं हेरंब ताज्या नंतर मांद्र्या जय गणेश म्हणून म्हजो एक ग्रूप आसा काणकोण मल्लिकार्जून ना जाल्यार दिवाडे ताज्या नंतर वास्को खंय वचूं जेवण खाण म्हज्या खातीर सदांच आनी अन्न हे पूर्ण सारकें पूर्ण परब्रह्म म्हणटा पळय तें सारकें ताच्या खातीरूच सगळें जाता घे चपाती घे अरे तुजें मटण झणझणीत खावन जालें झालें सर तुज्या मुखार मणगणें आसा हें तांची स्पेशालिटी हा ओके कळ्ळें तुका मणगणें
हा हा तुका खबर आसा हांवें मगो एका नाटकान काम केलां. ओके. त्या नाटकाचें नांव तोंड घालीत थंय मणगणें, तोंड घालत थंय म्हणगणे. कोंकणी नाटक. ओके हांवें काम केलां तातूंत. ओके. आनी तें म्हाका दिसता जो मेन कॅरेक्टर आसा पळय, लीड कॅरेक्टर ताचो मेवणो जाल्लो हांव भितर. मेवणो. हय. तातूंत हांव मेवणो जाल्लो त्या लीड कॅरेक्टराचो. नाटकाचें नांव तोंड घालीत थंय मणगणें. तोंड घालत थंय म्हणगणे. खूब जाणांक खबर ना की हांवें नाटकांनी बऱ्या बऱ्या नाटकांनी हांवें काम केलां भुरगेपणांतल्यान. पण हांव आयकल्लें की सूरज सर थिएटरानूय तितलेच एक्टिव्ह आशिल्ले. हय, हय. इन हीज म्हणजे आता सगळ्या प्रायम इयर आसाच पण हाच्या पयलीं तुमी काम हय, हय. केलां. म्हाका आयकपाक सो आवडटलें सर. भुरगेपणांतल्यान म्हाका दिसता हांव चवथेक आशिल्लो, तिसरेक की चवथेक, तेन्ना हांवें सगळ्यांत पयलीं त्या मुश्टीफंड शाळेन आशिल्लो हांव पणजे. आनी तेन्ना गॅदरिंगाक एक नाटकुलें केल्लें, तातूंत हांव रवळू जाल्लो. रवळू कुजनेर आसता तो त्या घरचो. सो त्या नाटकुल्यांत हांव रवळू म्हणून हांवें त्या कुजनेराचें काम केल्लें. आनी हांव तिसरेक की चवथेक, आनी तें म्हाजें काम पळोवन तिसरेक चवथेक ताज्या नंतर म्हाका एका कला अकादमीच्या अ गट नाट्य स्पर्धेन त्या नाटकान काम करपाचो म्हाका अनुभव आयलो. त्या चवथीच्या नाटक, ते स्कुलाचें नाटक, शाळेचें नाटक हांवें नाटकुलें केल्लें पळय ताज्या खातीर. सो नवरंग स्टार्स ओके. म्हणून पणजेचो एक बरो फामाद पयलींचो नाट्य मंडळ आसा. आनी त्या नाट्य मंडळान हांव कितलींशींच वर्सां भुरगेपणांतल्यान, हांव म्हाका दिसता 6वेक की 7वेक आशिल्लो, आनी हांवें कारान ह्या नाटकान अ गट नाट्य स्पर्धेन त्या नाटकान हांवें काम केलां. रेवड्या म्हणून एक भुमिका आसा भितर धाकट्या भुरग्याची, ती हांवें केल्या. आनी त्या वर्सा म्हाका सर्टिफिकेट सुद्दां मेळ्ळ्या वाव. एक्टिंगेची. हय. आनी आमकां अ गट नाट्य स्पर्धेन कला अकादमीन 2nd प्रायज मेळिल्लें. नायस. नाटकाक 2nd प्रायज. ताज्या नंतर तातूंत राजेश पेडणेकर, ताज्या नंतर राजीव शिंदे, उर्मिला ढवळीकर, धनु डिचोलकर अशे व्हडले दिग्गज कलाकारा बरोबर हांवें काम केलां. सूरज पिंगे. येस, हांव आशिल्लो तेन्ना. हांव भुरगो गो. आनी त्या नाटकान घुमटां वाजिल्ली. कारान नाटक, मराठी नाटक. ते तातूंत घुमट वाजोवपाक आशिल्लो कांता गावडे सर. अरे बाबा. येदे व्हडले व्यक्तिमत्व. त्या हातून कांता गावडे सरान घुमट वाजयला त्या हातून, कळ्ळें तुका. आनी मागीर गोमंत विद्यानिकेतन मडगांवूय मराठी नाट्य स्पर्धा जाताली. कला अकादमी जाल्या नंतर थंय जाताली. थंय आमकां फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें. गोमंत विद्यानिकेतनान आमकां फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें त्या नाटकाक. आनी थंय म्हाका एक्टिंगींग सर्टिफिकेट मेळ्ळा. आनी कला अकादमीनूय म्हाका एक्टिंगींग सर्टिफिकेट मेळ्ळा. सो ताज्या नंतर हांवें खूब नाटकां केल्या. कला अकादमीन अ गट नाट्य स्पर्धेक केल्या, कोंकणी नाट्य स्पर्धेन केल्या, एकांकिका स्पर्धेन केल्या. हांवें सुवारी एकांकिकेन प्रभाचो रोल केला, जो लीड भाटकाराचो चलो आसता पळय. सगळ्यात पयलीं विष्णू वाघ सरान ती एकांकिका आमच्या खातीर बरयल्ली. हांव मामागेर आशिल्लो तेन्ना शिकपाक तळावलें. आनी भगवेश्वर सांस्कृतीक मंडळा खातीर विष्णू सरान ती स्पेशल सुवारी ही घुमटांचेर एकांकिका बरयल्ली. आनी ते आमी सोलापूर ऑल इंडिया लेवलाचेर फर्स्ट प्रायज काडला आमी. आनी तातूंत हांवें त्या प्रभाचो रोल केला. इमॅजिन, कळ्ळें तुका. तातूंत हांवें त्या प्रभाचो रोल केला. हांवें एकांकिकेन काम केलां. गाजिल्ली. हय हय हय. हांवें एकांकिकेचें डिरेक्शन केलां. हांवें कॉलेज गाजयल्या. कॉलेजीच्या एकांकिका इंटर कॉलेजीक आमी फर्स्ट प्रायजां काडल्या, कळ्ळें तुका. हांव डेम्पो कॉलेजींत शिकलां. केओस म्हणून डेम्पो कॉलेजीन जो इव्हेंट आसा तो हांवें सुरवात केल्ली. ताजो पयलो ऑन स्टेज चीफ कोऑर्डिनेटर हांव. डेम्पो कॉलेजीचें स्लोगन आसा पळय, आकी चिकी चिकी पोज, तें हांवें रचलां स्वता. आकी चिकी चिकी पोज, वी आर द डेम्पोज. ताजो रचनाकार हांव. हय हय. कॉलेज गाजयल्या हांवें, सामकी गाजयल्या. आमी मायमान प्रायजां हाडल्या. सोमतें थंयच्या थंयच घरच्या घरा खांडेपारा आमी मायम बसयल्या. थंयच्या थंयच धपक्याक शिवाजी म्हणटा पळय, थंयच मायम बसयली. आयज मणींचेर मणी. चालूच आसता म्हज्यो. सर, एक प्रश्न. जेन्ना पळय हांवें म्हणजे आमी शिगम्याक वता, सरकारी शिगम्याक, म्हणजे जे चालू आसता, तेन्ना आमी हे सगळे तुमचे शेवत्याचे आयकता, मुगागाठी आयकता. आनी सगळ्यान जो एक वेगळीच वायब आसता त्या शिगम्याच्या. धोलार जेन्ना तोणी पडटा किंवा ते कासाळे वाजता किंवा ते शामेळ वाजता, तेन्ना सगळे हांव म्हणटा कितें तासो वाजता, तासो सगळे. सो तासो वाजता तेन्ना एक वेगळीच वायब आसता. घुमट आरतीकूय ती वेगळीच वायब आसता. पूण एक कलाकाराची कलाकृती पावली म्हणून केन्ना कळटा जेन्ना शिगम्याचे मेळ ते गायतात, पूण मेळा फाटल्यान लोकूय गावपाक लागता. ती खरीच पावती. तेन्ना तुमकां कशें दिसलें सर? दोळ्यांत दुखां आयलीं. खरें सांगता. मडगांव मुगो कितें जालें की मडगांव आमकां मोड घेवपाक मातसो कळाव लागलो. ओके, मडगांव.
आणि मडगांव खूप मेळ आशिल्ले, भरपूर मेळ आशिल्ले आनी मातशें लेट स्टार्ट जाली स्पर्धा. सो जे आयोजक आशिल्ले ते रिक्वेस्ट करपाक लागले की मातशें मोड घेयात आनी मुखार सरात, मोड घेयात आनी मुखार सरात. आमचो मोड जो टायम दिल्लो पळय ताच्या पेक्षा मातसो चड गेलो आनी त्यो सगळ्यो म्हणी आशिल्ल्यो न्ही म्हणपाच्यो. वयल्यान अनाउन्समेंट करता म्हजें नांव घेवन की पिंगे सराक आमी विनंती करता की श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कळंगुटे ह्या पंगडाक घेवन आपल्या पंगडाक घेवन मुखार सरचे, फाटल्यान आनी मेळ रावल्या. कळ्ळें तुका? आतां त्यो म्हणी सगळ्यो उरल्या मोड घेवपाचे कशें घेतले. तुजी एक बसयल्लें आसता न्ही तें, लोकांनी स्वता म्हणी म्हटल्या तेन्ना मडगांवकारांनी त्या जे आशिल्ले पळय लोक राविल्ले तांच्यांनी थंय बसून आमचे बरोबर म्हणी म्हटल्या आनी तांच्यांनी सांगलां वयर स्टेजीर की आमकां म्हणून या म्हणून, तांकां वाजोवनी म्हणून, तांकां वाजोवनी तांकां फुडें धाडूं नाका म्हणून. ते जेन्ना जालें पळय तेन्ना दोळ्यान दुखां आयलीं, अक्षरशः दुखां आयलीं. अशें दिसलें आसतलें सामकें मन तृप्त जालें, जिखले पावती जिखले आनी कांयच नाका. ते ह्याच साठी केला होता अट्टास म्हणटा पळय ते तो क्षण आशिल्लो पळय, तो जालो आख्खो शिगमो थंय आमी तो आमचो मांड, तो आमचो खरो मांडागुरू आमकां थंय प्रसन्न जालो. शिगम्याचो मांडागुरू जो आसा पळय तो त्या जाग्यार प्रेक्षकाच्या रुपान आमकां प्रसन्न जालो. तेंच जाय न्ही, मांडागुरूक जर तूं प्रसन्न करता जाल्यार तुजो शिगमो फुल्लो आनी तुका कांयच नाका. पावली, देवान तुका पावती दिली पळय या म्हणून, पावली प्रेक्षकांच्या रुपान, प्रेक्षक मायबाप म्हणटा. हय सामकें. आनी एक निमणो प्रश्न सर. हय विचार. इतले म्हणजे तुमचे जेन्ना शिष्य तुमकां डिस्क्रायब करतना अशें सदांच सांगतात, सर म्हणल्यार ज्ञानाचे गुरू, सर म्हणल्यार ज्ञानाचो सागर. सर आमच्या बरोबर केन्नाच आमकां अशें दिसलें ना की आमच्याकून व्हडलो कोण तरी वयान आमच्या वांगडा आसा. कूल गुरू. आनी सरांचे शिकपूय बी गुरुकुलान आमी शिकता, कूल गुरू. सेकंड आमकां सरान सांगलें, म्हणजे म्हाका कोणे तरी सांगलें, सर आमच्या बरोबर वांगडाच ते प्ले स्टेशनार खेळपाक सर. PS4 आसा, हांव PS5 घेवपाक सोदता, बायल घेवपाक दिना. सर ज्या हातून म्हणजे जैसा देश वैसा बेस म्हणटा तशें, म्हणजे सरांचे न्हेसपूय बी त्याच भशेन आमच्या भशेन. सर एनर्जेटीक. आनी दुसरें सांगलें म्हाका भुरग्यांनी, सरा कडेन खंयचोय क्वेश्चन हांव घेवन गेलो जाल्यार केन्नाच हांव परत्या हातान म्हणजे खाली हातान हांव येना, कित्याक सर म्हाका ताजेर एक सांगतले पूण ताच्या वांगडा 10 गजाली सांगून धाडटले. तशें म्हाका ओके ते हांव रिवील करपाक ना, बट तुमच्या शिश्यान सांगला. आनी अशें सांगलें की सर केन्नाच आमचेर बेजारनात, केन्नाच बेजारपाचो स्वभाव सराचो ना. पूण सर तुमचे अशें कोण तुमकां मेळिल्ले जाणी म्हणजे तुमकां घडोवपाक तुमचे गुरू कोण आशिल्ले सर? सगळ्यात पयलीं आवय बापूय, म्हजी मम्मी, म्हजो बापूय, तांचो म्हणून हांव सदांच इंट्रोड्यूस करतना हांव स्वताक म्हणटा हांव सूरज लक्ष्मी गुरुदास पिंगे. लक्ष्मी म्हज्या मम्मीचें नांव, गुरुदास म्हज्या डॅडीचें नांव. सो हांव सदांच म्हाका म्हजी ओळखूच तशी करता जेणे करून म्हज्या आवय बापायचें नांव सदांच म्हज्या बरोबर येवचें, कारण तांणीच म्हाका घडयलां बरोबर. आनी म्हज्या आवय बाबायन खूब त्रास काडल्या. आमचे बाजारांत दुकान आसा जो म्हाज्या धाकटो भाव म्हजो सांबाळटा, गिरीश गुरुदास पिंगे सांबाळटा. आनी म्हजो बापूय, सो आमचें दुकान आसा न्ही तें फ्रेमी भरता पळय, आमी पायनल म्हणटा पळय फ्रेमी, सो त्यो भरप कळ्ळें तुका, पायनलांचें दुकान. आनी बापायन म्हाज्या खूब त्रास काडल्या. आमी जात्रांनी दुकान घालप खेळण्यांचें, फातर्प्या जात्रेक, ओल्ड गोवा फेस्ताक, कळ्ळें तुका. ताच्या नंतर आमच्या घरा नरकासुराची तोणां करता. म्हज्या बापायन नरकासुराची तोणां करून विकपाचो जो पयलीं कमर्शियल एंगल, आकाशदिवे आनी नरकासुराची तोणां ही म्हज्या बापायन सुरू केली सगळ्यात पयलीं. नरकासुराची तोणां करप सारकी, ती ताजे ते मोळे म्हणटा पळय ते काडप आनी ताच्या नंतर ताका पेंट करप आनी ती बाजारान आमच्या दुकानार व्हरून विकप. आकाशदिवे आतां चवथ जाल्या नंतर जर तूं म्हज्या घरा कडेन वचशीत पिमेरशे जाल्यार तुका आकाशदिवे आनी नरकासुराचें काम चालूच आसतलें. थंय भितर थापप, ताजेर तो पेपर घालून काडप, ताजे नंतर पेंट करप, आकाशदिवे करप, हय सगळें मोवाळें आकाशदिवे हें चालूच आसता. सो हें कोणाक खबर ना एक्चुली, खूब कमी हांकां खबर आसा. इनफॅक्ट म्हजी मम्मी प्रुडंट टीव्हीच्या एका प्रोग्रामान आयल्या, फिचर जाल्या तेंच आकाशदिवे आनी नरकासुराच्या तोंडा खातीर. सो ती फिचर जाल्या तातूंत, कळ्ळें तुका. आनी ही म्हज्या खातीर सामकी गर्वाची गजाल, खरें धड्डे भायर काडून हांव सांगता, कोणाक खबर ना पूण आयज सांगता. सो तो सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग म्हज्या आयुश्यान, म्हज्या आवय बापूय, म्हजें सगळें कुटुंब
जे म्हाका खूब सपोर्ट करतात ते म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचें. म्हजे गुरू जे जे ह्या क्षेत्रांत म्हजे गुरू, म्हजे शिश्य सुद्दां म्हजे गुरू. हांव म्हज्या शिश्या कडल्यान शिकतां, हांव म्हज्याच शिश्या कडल्यान शिकता. ते सुद्दां जर हांव तांचो गुरू, ते म्हाका खूब कितें कितें शिकोवन वता. हे पळय हांगा स्कूल आसा स्वास्तीक स्कूल म्हणून. धाकटे भुरगे ह्याच वाठारांतले प्रियोळचे, केरचे बिरचे 5वे 6वे 7वेचे भुरगे, 8वेचे भुरगे इतले सुंदर, तांचें मन इतलें प्रसन्न, ते म्हाका शिकोवन वता. खूब कितें कितें शिकयलें त्या भुरग्यांनी शिकयलां म्हाका. त्या टिचरी कडल्यान हांव खूब कितें कितें, त्या सरा कडल्यान. ताजे नंतर म्हजे गुरू आसा स्वर्गवासी एडवोकेट सुहास थळी, हे म्हजे गुरू. तांच्यांनी म्हाका खूब प्रोत्साहन दिलें त्या वेळार जेन्ना हांव आरती रचना करतालो पळय सगळ्यान पयलीं. ताणें म्हाका खूब मुखार काडलो. एडवोकेट स्वर्गवासी एडवोकेट सुहास थळी, तांच्यांनी म्हाका, हांव थंय तांचे कडेन पक्वाद शिकपाक वतालो. पूण कांय कारणास्तव म्हाका मागीर कामा खातीर पुण्याक वचचो पडलो आनी ताजे नंतर तांचोय महानिर्वाण जालें. ताच्या खातीर तांची चड साथ म्हाका मेळूना कळ्ळें. तांकां देवज्ञा जाली. सो ताच्या खातीर हांव तांकां खूब एकदांनी खूब याद येता की सर आसपाचें आयज, सामकें सांगतलें आशिल्लें की पळय सूरज इतलो हें जालो. ताजे नंतर म्हाज्या बरोबर जे घुमटान जांच्यांनी म्हाजी साथ दिली, ताजे नंतर खूब जाण आसा. भगवेश्वर आरती मंडळांतल्यान जे कलाकार आशिल्ले, तातूंत मागीर सगळे भिंगी बंधू आसा. ताज्या नंतर आनंद बाबा म्हणून एक आशिल्ले, आनंद भिंगी. ताज्या नंतर एक चंदन शिरोडकर म्हणून आशिल्लो तळावले, कळ्ळें तुका. ताज्या नंतर अशे खूब जाण, चंदन शिरोडकर, तो राजेश म्हणून एक, भिकारो म्हणून एक. सो हे सगळे भुरगे, तांचे बरोबर हांव पयलीं घुमटा वाजयतालो. मागीर हे भिंगी बंधू, सुदेश भिंगी, मनोहर भिंगी, विष्णुदास भिंगी, शांबा भिंगी हांच्या बरोबर आनंद बाबा भिंगी. जाणे म्हणजे एका तरेन हांव म्हणू की जाणी जाणी तुमकां ह्या हाजेर साथ दिली, म्हणजे घुमटा कडेन आनी लागीं व्हेले तांचे. म्हणजे हे तुमचे गुरू. दुसरे म्हणजे आयुष्य ज्या तरेन तुमकां अनुभव मेळ्ळे ते एक तुमचे गुरू. आणि तिसरे हांव म्हणन की सगळ्यात पयलीं जे तुमी म्हणला की तुमची आई बाबा हे तुमची गुरू आशिल्ले. आणि ह्याच नोटार सर आयज आमी पावल्या निमाणे कडेन. सो थँक्यू सर, खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू. तुवें म्हाका हांगा आयज ही भूस एन्जॉय करपाक सामकी मनसोक्त आमी आयज. थँक्यू सर, तुम्ही सजेस्ट केले, तुम्ही आपयले, त्या खातीर आमी इतल्या बऱ्या जाग्यार पावपाक पावली. तर आयज आमच्या बरोबर आशिल्ले सूरज सर, जाणी हांवें सांगलें ते भशेन की कितलेशेच तरणाटे तांकां फॉलो करता संगीताच्या मळार. जेन्ना घुमटाच्या तालार जेन्ना घुमट फुलता तेन्ना सूरज सराची मुजरत आनी मुजरत याद जाता. सर तुमी आमच्या वांगडा आयज आशिल्ले, आमच्या वांगडा कितल्योश्योच गजाली तुमी मारल्यो, भुसूय बरें मारलें. आनी तुमी वेळान वेळ काडून हांगा आयिल्ल्या खातीर आमचे कडल्यान ही ल्हानशी तुमकां सर भेट. चवथीचें वाजें अशें तुमी म्हणू शकता सर. चवथ लागीं पावल्या त्या खातीर एक ल्हानशें वजें आमी आमच्या कडल्यान. चवथीचें वाजें. म्हजी बायल खुश, परत परत वच म्हणटली आनी ती इंटरव्यू. आणि सर परत येतले कारण सरान आमकां ती शिविल्ली कोंबडी. येस येस सर, डेफिनेटली येस सर. पंचामृता देव बरें करूं. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.